जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचं स्वागत इश्टानो. इश्टानो, आतापर्यंत तुम्ही कितल्याशाच फावटी विजय सरदेसायाक यू टर्न मारा यू टर्न हे तुम्ही ऐकलं आसतलो. पण आयज आम्ही तुमकां दाखयता की यू टर्न म्हणजे कितें. खरें यू टर्नाचें डेफिनेशन म्हणजे कितें तें. आतां यू टर्न म्हणजे कशें. आतां एक गजाल सांगप मागीर ती थोड्या दिसांनी आपणें ना म्हणप ना मातशें ना म्हणप ती हांवें म्हणूंकूच ना तुमी नवेत म्हणजे कशें एक कितें म्हटलें आनी मागीर तुमी प्रभाकर पणशीकर कसो जावप आपण म्हणजे एक पब्लिकली कितें तरी म्हणलें मागीर तें थोड्या दिसांनी डिनाय करप आनी तेजेर मागीर मिडिया हांव आनी तुमकां कितें एक्सप्लेन करपाक बसला. तुमी पळया न्हू हेका म्हणटा यू टर्न. Following video is exclusive property of Just Imagine and it is being played in the public interest to educate, apprise Mango people, that is Aam Aadmi, what exactly U-turn is and how it is taken, and it is not played to malign any minister, MLA or non-MLA in command over a particular party. Parikar's U-turn will be considered as outdated once this video is aired. हांव नाव घेता आमचे IAS ऑफिसर SP पणजी विजय सिंग म्हणून असले आणि हांव नकळो ताका कसली एलर्जी आसली तो कित्याक हें सगळें करतालो म्हणून. तूं हांगा खंय तरी एक बीच पार्टी चलता थंय बीच पार्टी थंय येवन गुंडगिरी करप हें सोंपता काय कितें ताका. थंय येवन बुसकटाक घट धरप कोणाचे तर चोपको मारप बुसकटाक चोपको मारप त्याच्या कानपट्यार मारप येद्या व्हडल्या ऑफिसराक ह्यो एक्टिविटी करप सोंपता काय कितें. सर आमकां विजय सिंगाचेर तुमी कमेंट केल्या उपरांत ते दिसा तुम्ही केल्लो त्याच्या उपरांत कॉन्ट्रोवर्सी जाली म्हणून स्टेटमेंट केल्लो पळय विजय सिंगाचेर ऑफिशियल रेडीचेर तुमी प्रश्न केले तो रेडी मारता आनी तुमकां कोस्टल बेल्टाक त्रास जाता म्हणून तो तेजी ड्युटी विजय सिंगाचेर हांवें रेडी मारपाचें आनी कितेंच उलोवंक ना. पळयलें इश्टानो हो सूर्य आनी हो यू टर्न हो जयद्रथ आनी हो मांद्रेकर हो सूर्य आनी हो मांद्रेकर नो हो मांद्रेकर आनी हो यू टर्न अशें जालें हांगा. लास्ट तुमी पळयलें न्ही आमच्याच माथ्यार मारलें तेणें तरी बरें म्हाजे माथ्यार अशें म्हणून काय उरना पडटा आनी तरी बरें आमचो पेपर प्रुडंट आमचो न्यूज पेपर न्हू म्हणून तरी बरें आमच्या कडेन ती कॅसेटी आसलेल्यो म्हणून तरी बरें आमी 24 hours चॅनल म्हणून तरी बरें आमचो ॲप आतां सॉलिड हिट जाला म्हणून हे आमचो ॲप डावनलोड केला न्हू. इश्टानो अशें संवसारान कांय क्वचित मनीस आसतात जेंकां समजप खूब कठीण जेंचे इनकम स्तोत्र अशें कोणाकूच खबर नासता. पावस वत थंडी सूख दूख राग खोशी कसलेंय एक्सप्रेशन आसूं वा कसलोय सिजन आसूं तांच्या तोंडार 12 म्हयने एकूच एक्सप्रेशन आसता. तसल्याच मनशाचो सोद जस्ट इमॅजीन घेत आसता आनी एक व्हड कामगिरी आपल्या आंगार घेवन जस्ट इमॅजीन इंटरव्यू करता. प्रोबेबली फेशियल एक्सप्रेशनच्या बाबतीन जॉन इब्राहीम ऑफ गोवन पॉलिटिक्स आमचो प्रियरचो आमदार दीपक ढवळीकर. जाणून घेवपाचो यत्न करूया की नेमकें कितें चल्लां दीपक ढवळीकराच्या मनान इनार काउंटरफीट. नमस्कार आणि येवकार तुमकां इन युअर ओन प्रोग्राम ऑफ फटिंगपणा एंड बंडला काउंटरफीट. आयज आमच्या बरोबर आसा प्रियोळचे MLA आनी मिनिस्टर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स मिनिस्टर दीपक ढवळीकर. सर तुमचें स्वागत. तुमकां सांगलेलें बाय एक्सप्रेशन नील झिरो ते दीपक बाब म्हाका दिसता तुमचे चश्मा बरे आसा हांव म्हाजे काडटा म्हाजे चश्माचे शो वयता. म्हाका सांगा दीपक बाब गोंयान कांद्याचें स्मगलींग जाता सद्या. कळ्ळें बरें. म्हाका एक सांगा तुमचे आनी सुदीन ढवळीकराचे संबंध कशे आसात. कळ्ळें बरें म्हाका एक सांगा तुमच्या पदरान फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स मिनिस्ट्री पडली तुमी खूश आसा. ओके होय प्रश्न उडोवपाचो अशें जावचें ना दीपक बाब कितें आन्सर करचेंच पडटलें अशें कशें जातलें काउंटरफीट हें. बरें म्हाका एक सांगा की ढवळीन सुदीन ढवळीकर आनी प्रियोळान दीपक ढवळीकर दोगांयची तेंच्या मतदारसंघान कितें इमेज आसा.
आमकां कोणूच मतदारसंघात मानना त्या खातीर मग त्या खातीर कितें भाऊ साहेब बांदोडकरान त्या पक्षाच्या नांवान जवळ जवळ 12 वर्सां राज्य केलें. सॉरी काय कळूंक ना कितें म्हटलें तें. बरें तें सोडा, आमी आतां पळयता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो आख्खो कंट्रोल घेवपाचो यत्न तुमी करपाक लागल्यात. यू वॉन्ट कंट्रोल ऑफ MGP. आमी पळयलां तें खंयच्याय परिस्थितीत आनी त्या खातीर तर आमी हें सगळें आटापिटा चालू केल्लो आसा. म्हणजे तुमकां एक दीस खंय तरी फ्युचरान PWD मिनिस्टर जावपाची इच्छा आसा अशें तुमी एक आस्त बाळगितात. ऑफकोर्स. ओके, मागीर त्या खातीर तुमी कितें ठोस पावलां कितें उबारल्यात? तुका दिसतलें तेजे 6 म्हयन्यांत. ओ माय गॉड, 6 म्हयन्या भितर बरी तयारी केला तुमी. सॉलीड प्लॅनिंग आहा तुमचें कितें तरी. पण म्हाका एक सांगा की कितें कारण तुमच्या आतां तुमी तुमच्या भावाच्याच खात्याचेर दोळो दवरपाक लागल्या पळय PWD पोर्टफोलियोचेर. कितें कारण तुमचें आनी सुनील ढवळीकराचे भिंगसळपाक? तुका खबर आसा बरें, एकदां सत्ता आतां आयली कोणाच्या की तो कसो वागता आनी कितें करता हें तुज्या पत्रकारांक तर खबर आसा. म्हणजे सुदीन तुमकां फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सांचो मिनिस्टर अशें वागयतालो आनीक कितें करतालो तुमचो भाव? तुमकां आनीक कितें करतालो? तुजे बरोबर हांव वावुरतां म्हणून कितें तुवें सुशेगाद रावंक जायना. अशें करतालो? म्हणजे तुमी धांव धपटे काडटले आनी सुदीन आपूण सुशेगा? आनीक कितें करतालो सुदीन? सांगा दिपक बाब, सांगा. नेशन वॉन्ट्स टू नो. तुमकां सुदीन कितें करतालो ते? नेशन वॉन्ट्स एन आन्सर्स दिपक बाब, सांगा. आतां डिसेंबरा परत निवडणुका आयल्यो. तुमकां PWD मिनिस्टर जावपाची घाई कितें चडूत? डिसेंबरान खंयचें इलेक्शनाक बरो टायम आसा ते पहा. केन्ना? आतां बद्द इलेक्शन 2017. मदीं जावं शकता. आतां कितें तुमी सरकार बीन गडगडयलें जाल्यार तें आत्तां ठरोवना आमी. अजून 4 वर्सां आसा न्ही. कितें करपाचें आतां हेजें कितें? इश्टानो, कालांगूटचो MLA मायकल लोबो हेच्या मालमत्तेबद्दल म्हाका सदांच तर्क वितर्क आसताले. घोर शंका आसताली. पण आतां मात्र हांव शुअर जाला. मायकल लोबो कडेन भरपूर पैसा, प्रचंड मालमत्ता आसा. हो घे प्रूफ तेजो. We are giving all over the constituency ही बॅग. काने वाडटा म्हणजे कितें? जो मनीस आपल्या पयशांनी लोकांक सद्या फुकट काने वाडटा, म्हाज्या नजरेन तो अंबानी. आमी जस्ट इमॅजिन न्हू बेश्टें म्हणपाक जाय न्हू कितें म्हणिना. हांव सांगता आयकना ना सांगता प्रूफ सांगता तुमकां हांव. बेश्टें आमी कित्याक आमी फुडें मागीर त्या मनशा कडेन वचून कन्फर्म करून तुमकां आमी कितलेशेच फावटी कितले एक्सपोजे केले. आतां पळया आमी कालांगूट MLA कडेन उलोवन तुमकां दाखयता की तेजे कडेन गडगंज मालमत्ता आसा काय ना. काने फुकट वाडटा म्हणजे कितें? कितले जाणांनी हांगा हजारांनी क्विंटल गोडानान लॉक करून दवरला बाबड्यांनी. मागीर म्हारग विकूंक मेळटलें म्हणून. आनी हो वाडटा म्हणजे कितें? लोकांचें बरें कितें? लेट्स कन्फर्म. मिस्टर मायकल लोबो, तुवें खंय खंय जागे घेवन दवरल्या मातशें आमकां सांग पळोवया. बांदा, सावंतवाडी, बेलगाम, कोल्हापूर, म्हणजे एट अ डिस्टन्स ऑफ 2.5 hours. अरे बाबा म्हज्या, कळ्ळें तुमकां इश्टानो? एट अ डिस्टन्स ऑफ एवरी 2 hours मायकल लोबोची प्रॉपर्टी. बरें आतां तुवें एक फार्म हावस घेतला म्हणून आयकलां हांवें. खंय म्हटलें तुवें तें? खंय घेतलेलें फार्म हावस? खंय? कारवार. कारवार? बरें तुजो सँड मायनिंग बिझनस कसो चल्ला? बरो चल्ला न्ही? बरो चल्ला म्हणून आयकलां हांवें तो. सद्या खंय खंय तुजे सँड मायनिंग प्रोजेक्ट चालू आसा? फ्रॉम बांदा, सावंतवाडी साइड टिल कर्नाटका साइड, जी की बॉर्डरिंग हे आहा विदिन अ डिस्टन्स ऑफ 3 hours. आवय मायकल लोबो कितें सांगता? सद्या रेवेच्या मायनिंगाचेर बंदी आसा आनी हो बेश्टोच म्हणटा. बेश्टो आपूण पॉश म्हणून दाखोवपाक सोदता दिसता. इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. आमी एक नदर मारुया तुमच्या फेवरेट सेगमेंटाचेर, इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्कायव्स.
कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. सर तुमकां कितें दिसता सर की मिकी ह्या प्रकरणान घुसपला काय तेका कोणे तरी घुसपयला? हे जे कितें मिकीचे कितें कांड आसा सो कॉल्ड नाका नाका आनीक काय उलोवं नाकात आनीक हांगा काय उलोवं नाकात कित्याक फॅमिली विविंगाचो प्रोग्राम हो सेक्स एंड द सिटीचें नांव घेतलें आतां पण सो मिकीचो बिहेवियर आतां लोकांचें सोडा तेज्याच पार्टी कलीग म्हणजे तुमच्याच बरोबर मिकीचो बिहेवियर कसो कितें आसलेलो? मिकीचे जी एक बिहेवियर जे आसलेले हे लोकप्रतिनिधीक एक जे फावाशे अशें ताजे ते बिहेवियर नाशिल्ले. सर तुमी तुमच्याच पार्टी कलिगाची म्हणजे सामकीच सर कारण दीस अ मॅटर ऑफ फॅक्ट आमी ते बुडकुलो दाखोवन कांय अर्थ ना. मिकी नाच जातकूत गायब जातकूत तुम्ही ऑब्जर्व केलेली एक गजाल आय डोंट फायंड नाव G7 वेर इट इज. ओके मिकीक गायब जावपाक लिंडनान हेल्प केला पण लिंडनाक गायब जावपाक कोणे हेल्प केला? शरद पवार एंड NCP हेल्प हिम. मिकी सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा गायब जाला सो ताचो इम्पॅक्ट सीएमाचेर कितें जाला? CM इज सो कूल एंड काम टुडे म्हणजे ताका नॉर्मली सीएमाचेर सदांच 8 टेन्शन आसतालें. आतां तो दिगंबर बाब एकदम फ्री हें करता तुका. सर म्हजो आतां हो लास्ट क्वेश्चन जाचें उत्तर म्हाका क्लियर जाय. सर आर यू विथ काँग्रेस ऑर मिकी? आमी मिकी बरोबर आसा पण मिकीच्या झेंगटा बरोबर आमी ना. सर वॉट इज झेंगाट? आय डोंट नो. एक मिनिट म्हाका सुचप पडटलो वॉट इज झेंगाट. हांव सर्च करता आनी सोमतें सांगता हांगा जे कसले वर्ड सर तुमी झेंगाट झिंग झिंग झेंग झेंग झिंग झेंगाट. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. इश्टानो तुमच्या भितर जर एक बरो आर्टिस्ट आसा आनी तुमकां जर जस्ट इमॅजिनान भाग घेवपाची इत्सा आसा जाल्यार प्लीज डायल करा 8390540510 आनी मागीर तुमी ऑडिशन दिया. तुमचे तुमच्या भितरलो कलाकार आमकां दाखया, ऑडिशन दिया आनी मागीर तुमकां जस्ट इमॅजिनाच्या फ्युचर एपिसोडांनी भाग घेवपाचो तुमकां चान्स मेळटलो. आनी इश्टानो प्रुडंटाचो नवो ॲप प्रुडंटाचो ऑफिशियल ॲप सुपर डुपर हिट जाला सद्या. रिकॉर्ड ब्रेकिंग डावनलोड्स चल्ल्या आनी तुमी जर तो अजून करूंक ना जाल्यार तुमी एंड्रॉयड फोनाच्या प्ले स्टोरान वचा आनी थंय प्रुडंट टायप करा आनी तो आमचो ॲप डावनलोड करून घ्या आनी मागीर न्यूज प्रोग्राम सगळे तुमच्या मोबायलान तुमच्या बॉल्सान जाय तेन्ना पळया. डोंट फॉरगेट. आनी ह्याच बरोबर जस्ट इमॅजिनाचो आयचो हो भाग हांगाच सोंपयता. नमस्कार. Just imagine